नमस्कार, हांव क्रिस्टोफर डायस, गांवांत वेली, कोंकणी उलोय लंडन फुलोय, आवाज कम्युनिटी रेडिओ साउथ हॅम्प्टन यूके तुमच्या मुखार दवरता एक कविताचें नांव जावन आसा बापूजी महान. कविता रोजपी मानेश्री मारियान लुकास डिनीज. पालोलें काणकोणा गोंये, रावता लंडन यूके. सुरू करता कविता बापूजी महान. एकवटान सगळ्यांचो हात धरलो, नितीचो सदांच रस्तो चल्लो, हिंसा कडल्यान आपूण पयस पावलो, हात्यार नासतना युद्ध झुजतालो. आपले जिवाचें केन्ना चिंतूंक ना, फटिंगपणाचो रस्तो चल्लो ना, मनशां मदें भेदभाव करूंक ना. म्हणो जायात बरी नागरिकां, शरीर सदांच हळदुकान न्हेसलोलें, देश भोंवतालो पांयांक नासतना जोतें, सदां चिंतालो भारत मातयेचें. केन्ना देसाक मेळत आजादी, सोगरां ताचें. रस्ते चलतालो हातान घेवन लाठी, आंगार न्हेसोन एक धवी धोती, स्वतंत्रतायेचो पेटोवन पोंटी. देसाक सुटका मेळोवंक वावुरतालो दीस आनी राती. गुलामपणांत रावन मार खायलो, शिंकोन लेगून ल्हानपणान जियेलो. देसाचे पिळगे पासत चिंतालो, फुडले पिळगेक सुखान रावन देश आजाद केलो. तो एक मनीस बापूजी महान, तसलो आनी जल्माक येवचो ना भारतान. ताका राष्ट्रपिता म्हणटात व्हड गर्वान. आयज गांधी जयंती मनयतात पुराय देशान. देव बरें करूं. कोंकणी उलय, लंडन फुलय.